आयज पर्यंत हिंदू ओगी रावलो डेलिबरेट प्रोवोकेशन जालां आमची इतली वर्सां आमी ओगी रावले आनी आयज आमी एक उत्तर वयर काडल्यार तुमी ताका क्रिमिनल कसो व्हरून जेलीन उडयला तो सनातनी प्रचारक तो आनी कोण न्ही तो वैदिक लिटरेचराचो PhD डॉक्टर आनी कोण न्ही आणि तुम्ही थंय बसून सनातन बॅन करा म्हणटा तुम्ही कोण आमकां सांगपी ऑन ड्युटी ऑफिसराक ती वचून सोशल एक्टिविस्ट विचारतात तू गोयच्या साहेबान बिलीव करना जाल्यार तू गोंयकार न्ही म्हणटात तुम्ही कोण तुमचो धर्म आमचेर थोपपी तुम्ही कोण तुम्ही आयज पर्यंत आमी ओगी रावल्या दिस इज अनकॉन्स्टिट्युशनल द प्रोटेस्ट दे केला कॅरिंग आउट द प्रोटेस्ट दे केला You want to speak? Let's speak. तुम्ही जे प्रोटेस्ट केल्या क्रिस्तावांनी ते प्रोटेस्ट दे कॉल्ड एज सिव्हिल डिसओबिडियन्स यू हॅव कॉज्ड सिव्हियर इश्यूज टू वायलेशन्स ऑफ लॉ आम्ही ते केले ना आम्ही आयज पर्यंत बोवाळ मारलो ना आयज आयल्यात आमी हे बसून पीसफूल प्रोटेस्ट तुम्ही कितें केले इतले वर्सां इतले वर्सां तुम्ही प्रोवोक करतात आमी गाणी घालता बायलांक कितें कितें म्हणटात देवा देवताचेर आयल्या खंयच्या समाजाची प्रथा तुमकां बिलीव ना अश्लील कमेंट करतात FIR करता म्हणून ना तुम्ही बरोवन दियात कित्याक सनातन प्रचारकांक 2 दिसांत क्रिमिनल कसो उकडून हाडलो लॉ एंड ऑर्डर किती उलयतात सिनियर ऑफिसराक आपयात तुम्ही त्यांच्याकडे कितें आमी करूया कित्याक आतां FIR घातली ती आमी तेंचे दबाव हाडला म्हणून ते FIR घातली गोवा बंद करूया आम्ही करून आमच्या तुकड्यार सक्रिय लोक आमच्या देशान आमच्याकडे रावपी एक गद्दार अरे एक्शन सोडा रे तुम्ही FIR करीना ऑडिट FIR करीना अरे आता ऑडिट FIR करून आमदार 5 वरां हांगा बसयला अरे चिंबला खंय आसा एअरपोर्ट जाय ताका अरे अर्ध्या वरान ताका अरेस्ट करपाक जाता असलो अर्ध्या वरान इतल्यान 3 जाण हांगा पावपाचे अरेस्ट केला जाल्यार तो खंय पोर्तुगालाक रावता 3 उगी बसले आमी आता वॉरंट आले मावचेर अजूनही FIR रजिस्टर्ड कित्याक जावना सांगा सादी गोष्ट रजिस्टर्ड कित्याक जावना गिरीश चोडणकर 8 महिने जाले तेजेर FIR रजिस्टर्ड कित्याक जावना कितें दिया बरे त्याच्यार FIR पेजीना करा तुम्ही हिंदू धर्मात ग्रांटेड घेता परत हिंदू लोकांक ग्रांटेड कित्याक घेता तुम्ही पळय तेंच्यांनी जे वॉर्निंग दिल्ले की गोवा बंद करतले म्हणून आम्ही करून दाखयतले आम्ही उलोवचे ना आम्ही करून तुम्ही पाया पडून इतलेच सांगता FIR रजिस्टर्ड करा दोघांचेर
गोविंदाचेर केला म्हणटा न्हू गोविंदाचेर केला म्हणटा गोविंद शिरोडकराचेर केला एफआयआर रजिस्टर चोडणकर आणि एफआयआर रजिस्टर करून हाड धावची ना दबाव त्यांचे दबाव दबाव केला मागीर आम्ही दबाव घेतले पॉलिटिकल मंडळी जायना आणि आमची मागणी आधी कायदेशीर मागणी असा आम्ही कायच करिना आम्ही इन्स्टिट्यूशनल आसा आम्ही इलिगल कायच करपाक इलिगल न करपाक सरकाराक आमी सांगा तुम्ही एफआयआर रजिस्टर करपा खातीर पॉलिटिकल प्रेशर आसा जाल्यार तें सांगा होय किंवा ना सांगा सांगा मागीर आमी पळयतले आमकां कळटलें उलयात कितें तें सांगा आमकां उलय मरे आतां सर उलयात तुमी कितें तें उलयात सांगा आमकां कितें तें आम्ही म्हटले की इलेक्शन काय घेऊन म्हटले इलेक्शन घेतली ना त्याचेर म्हणटा तुका शिरोडकराचेर एक्शन घेऊन माझी कंप्लेन आहा पळय ती तिंका कोलवा पुलीस स्टेशनाक ती जुडिक्शन कोलवा पुलीस स्टेशनाची जुडिक्शन ती ते एक्शन घेतले न्ही तुमकां तुमी कितें म्हटले हेजेर गोविंद शिरोडकराचेर एक्शन घेवपा जाय म्हणून ऑलरेडी एक्शन घेतलेली हेजेर एफआयआर घातल्या कितें ती एक्शन सर कितें ती एक्शन सर अरेस्ट जावपाक जाय त्यांनी म्हटले की आम्ही ऑलरेडी तिंका फॉरवर्ड केल्ली आनी सो ते फॉरवर्ड म्हापशाची केस 2.5 महिने झाले 2.5 महिने झाले बरोबर तुमच्या जुडिशन येता तुम्ही त्याच्यावर कारवाई घेवपाक जायना डिझाईन सांगा पाच किलोमीटरवर आसा जर तुम्ही हिमाचलातून एका काढू शकता जाल्यार 5 किलोमीटर किती गाडी आता जणांनी घेऊन तुम्ही सांगलेले एक्शन घेतली आणि तुम्ही एसआयटीचो डिमांड केल्लो पळय तो मंडे ऑफिसर आपले आहा ते कळटले सो तुम्ही अशें म्हणटा की एक्शन ऑलरेडी घेतलेली आनी एफआयआर एक्शन नाही एफआयआर आहे डॉक्युमेंटेशन एक्शन केला ताका अरेस्ट खटराक एफआयआर केली एफआयआर एक्शन नाही खटराचेर एफआयआर केली ना ताचेर एक्शन घेतला खटराक अरेस्ट केला
एक मिनिट खुश करपाक एफआयआर केल्लो अरेस्ट करून ते आमकां कट्टरा अरेस्ट केलं मला बाहेर करून द्यायला लक्षात दवरात तुमच्याकडे तुम्ही प्रश्न घेऊ नका तुम्ही वर कंडिशन असतं आलेमावाचेर आणि ते गोविंदाचेर तुम्ही कित्याक करू शकना ऑर्डर घ्या कालची कंप्लेंट अडीच महिन्याची कंप्लेंट मनीस हॅरेस तुम्ही ऍक्शन बदल
हेड कोण असा तुमचे सिनियर हांगा कित्याक येना तुमचे सिनियर कित्याक येना सिनियर कित्याक येना पॉलिटिक्स चालवा सगळ्या फेस्तांनी सिनियर कित्याक येना धर्माचो अवमान आम्ही आणि डोंट वरी आम्ही आले मग मारली म्हणून इथलं आमचं हिंदू लोक वाईट होलंय ना केन्नाच त्यांच्या जेजूक गेल्याला कोणीच काय म्हणू ना पण त्यांच्या मीडिया करा तो पण तुला आता सांगा भावाक तशें तांकां उखलून हाडात ते मेळना फॅमिली काढा अरेस्ट करपाक कितें प्रॉब्लेम आसा अरेस्ट कित्याक करिनात रिजन तुमका प्रेशर कोणाचो आहा प्रेशर जो मातसो इशूच ना न्ही करपाकूच जाय अरे पाडवलं त्याच्या बापायचं ते आमच्या पोलिसांना काय अरेस्ट करूया म्हणून ऍक्शन घेऊन द्या कोलवा पोलीस पीआय विक्रम सर कॅपेबल आहात तांकां तुमी हांगा ऑर्डर करा पीआय विक्रम सर व्हेरी कॅपेबल 5 मिनिटां ओके हिंदू घडलेले आले मावा घडले ना वॉरंट आले मग जोपर्यंत वॉरंट आले मग जोपर्यंत आले
कोणे कमेंट मारला ते बाहेर आ. तुमच्या फॅमिली गोवा ना आमच्या गौतम गडकरींच्या भावाला आलेले. डिसिजन आमकां इतलेंच जाय जोपर्यंत वॉरेन आलेमांव हाडिना तोपर्यंत आमी हांगाले हालचे ना आनी सपोज हे चड लेट करतले जाल्यार ते फक्त धमकी दिवन दिता की गोंय बंद करतले पूण आमी गोंय बंद करून दाखयतले गोंय बंद कशें जाता पळय तें करून दाखयतले वॉरेन आलेमांव हो राष्ट्रीय विशय आसा त्या खातीर हे फूल राष्ट्राक आपयतले आमी आव्हान करतले पूण गोंय बंद करून दाखयतले आमी जो पर्यंत वॉरेन आलेमांव अरेस्ट जायना तेणी राष्ट्राक 2 तुकड्यान वांटपाची गोष्टी केल्ली आसा म्हणून तेजेर NSA लावूंक जाय सेंटिमेंट ते सुद्दां लावूंक जाय आनी ताका अरेस्ट करून हांगा हाडूंक जाय जो पर्यंत वॉरेन आलेमांव हाडिना तो मेरेन आमी हालचे ना आनी दुसरी गोष्ट आम्ही हिंदू केन्नाच क्रिस्तांच्या अगेन्स्ट ना आम्ही हिंदूच्या अगेन्स्ट ना आमचे सगळे फ्रेंड्स आमचे फ्रेंड्स आसात आम्ही क्रिस्तांच्या विरोधात ना हे नाटक त्याच्यानी जे आसा पळय त्याच्या विरोधात उलयना एकटोय मनीस दाखया हिंदूचो जो जिजस किंवा मदर मेरी हेजे अगेन्स्ट उलयला केन्नाच उलोवचो ना पूण हो जो आतंकवादी आशिल्लो जे हिस्ट्रीन बरयल्ले आसा ते हिस्ट्री रिपीट करपाक आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना बिकॉज तो संविधानान हेजे कॉन्स्टिट्यूशन आहा तेंच्यांनी आमकां अधिकार दिल्लो तरूय ताका अरेस्ट करून दवरला भितर तुमच्यांनी पूण ह्या वॉरेन आलेमांवान डायरेक्ट एक सोसायटी हिंदू जे आसा पळय तेजे अगेन्स्ट पूर्ण धर्माकूच बॅन करपाचे बाणावली तेज्या बापायन विकते घेतल्या की तो बॅन करतो म्हणून तेजे परदादे जे आसतले पळय तो सुद्धा सनातनी आसतलो हे पाटयले आनी हे आमकां शिकोवन गेले करूंक सोदता पळय न्हू तो एक तर सांपडो न्ही आमी पळयता आमी ताका आमी वेवस्थीत पळयता सनातन कित्याक सांगता आमी दाखयता तुजी लायकी ना सनातन हो शब्द तोंडान घेवपाचो सनातन ह्या सनातन ह्यासरूच तो गोंय उरला ह्या स्टेटमेंट आसा म्हणून तुमी आयज आसात सगळे ह्या आणि सगळ्या स्टेटमेंट आयज जर आमी हे सांबाळीना आमचो सनातनी तर सगळ्या त्रासान पडटले आम्ही हिंदू क्रिस्ताव भाव म्हणटी आज खंय गेलो करपी पोळयो भाजता आयज खंय गेलो अमित पाटकर खंय गेलो अमित पालेकर खंय गेलो आयज सेक्युलर हिंदू DNA वाले खंय गेलो आयज DNA मॅच जालो तेंचो DNA जो आहा त्याच्या कडेन मॅच जाता म्हणून ते थंय गेले स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी आलेमांव तो अत्यंत सिरियस आसा म्हणजे काश्मीरात तुम्ही गोवा हे काश्मीर करून सोडता की गोवा काश्मीरात हिंदू धांवडून उडयले आज तुम्ही गोवा काश्मीर करून सोदता गोवा म्हणजे बंगाल करूंक सोदता आमच्या हिंदूंचे हे सगळे राष्ट्र आसा कोणूय आमच्या सनातनाक भायर थोडे वेळ बसून घ्या हे चिंता की खोपान वचूंक शकता म्हणून थोड्या वेळ बसून घ्या.
जय श्रीराम आयज एकटो येवचो ना आयज खंयचोच MLA येवचो ना खंयचोच पॉलिटिकल येवचो ना कित्याक हिंदू ग्रांटेड घेतलेले आहा तेंच्यांनी प्रत्येक फावटी मोन्सेरातूय येवचो ना आयज कापत्ता तेजी कोण येवचो ना हांगासर एकटोय पॉलिटिकल पार्टी येवचो ना मत आमकां सारकें